gończy skrywają cię daj, nie oręsło. Osar borsaman i gończy kola, sobią cię Pajpija Frisua Agustina, Simukle Poron, Duknata Circo, Andratia Tristani, Palek Zabalo, Rigordo Ani Boroson de Sibraelo Vaprun, Aplik Mozo Sacrificio pakatan maupun vida con gramafon. Ai vreau să cepi se ladă la sos mota foco un morafon. Și atunci caria pauțava ia e cameta Ce dia au nivoiat Nodoma Ori di cola am chat meazo Tinga prisma Ce dia trami da coileat Nodoma soblea ca bruma Oriani ardi cine bolunului la popiata ceva Echiwon katara mulon zaifiani aplezollerau Boiera ciopiar muklean luk marun yevalovau Pagonas, pagonas, mi porok, korio kitesau Ci parti corega mistor famili caslenisau Priviat pun kota Orianci Indicin mama Urgan moria dice da tung zaev Urci sena Via Tristani bordo din dorce Ide chelaria pacar sobona Osa tu ci bottili pur somazante la urcena Ai cheve mi doror sa tia scorda doror hata Dolce nove pulge tia tristu me birvato geta Ritrovi se ti han dato l'occazio in casa città Ricorda la smisa ventagati a transcorrere l'ordinità E atrás non riesce stare un pavani decorosa sa आमच्या रोगतानू जातो नाचो आमची फॅमिलीच नाचपी आणि हांव मग आमचो म्हजो मागचो भणीचो चेडो मायकल जॅक्सन हांव पण सारको ताजेच कडच्यान शिकला म्हाका शिकयलें मायकल जॅक्सना भाशेन नाचो आतां बिये नाका आमकां सगळें शिकयता पूण तो तुमचो वादळ मग म्हज्या हातीक लागत म्हणून म्हाका बियेता दादा कितें
आम्ही पळली कासान अरे म्हाका सांगला कितें म्हण त्या कांगळ्याक घेवन त्या गाड्याक आता हो होतो असो चहा जाल्या आता काय ना कविया तो लागे पावले ओय 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 आमले तू तोंडात बांधता हां तू सायकलीर बस बोल, बोल. तुला कहरा ओके ओके जेबे आला वाला ते चल ठीक बस ठीक तुला कहरा ना सांगा म्हणजे तू आता दोरशागे रोयता टेलरिंग क्लासीक पयशे 2 वरांचेर पावता पूण आता सांज जायता आली अजून घरा पावना कोण म्हाका सांगो हिंगासर या गाडवान आसता म्हणून पूण हिंगा कळूच ना लोक बेश्ट कितें सायबा बोगस हांव सारको पियेलो मरे सारके जिते मोनुमेंट कहे स्मार्ट सिटी म्हणजे बायले म्हाका बरो मोबायल धाडला बाय सांगलो एक सेल्फी काडटा बेश्टी रोयलो पुणी बिसिकलेट म्हाका वळखीशी दिसता त्या फोटाराची बागाई पण त्या फोटार हिंगा कित्याक आसतलो आसूं हांव म्हज्या पेरपेटाक सोदता पेरपेट ओ पेरपेट गेलो कसले फुगा सांग अगो तू आमचे कडे सेल्फी काढून गेलो मग सायबा बोगस म्हाका भास जाली काय आनीक एक सेल्फी काडटा बायलेक धाकटा समजता मागीर पूण हे सायकलीचो हे बिसिकलेटीचो म्हाका दुबावच लागता तो तर फोटारो कांगया म्हाका ह्या गार्डनान मेवच हांव तेका सोदतो हातूंतले पेत्रो रोतून ओल्ड मॅन कसो लास्कुरोच उडयता आता वयता घरा तर घरा पावले आसतले ह्या कळांक ना गेलो कसले फुगा सांग म्हाका आनी पयला मग तुझ्या झाडाक त्या बादोळाक म्हाजो कितलो राग आसा तो ते पेट्रोल घालून म्हाका ओल्ड मॅन कसो लागून उडयता अरे हमने लागाच्या बालात बेइज्जती बोलाली काय होईल का सोडली बोला तुझे दादा खूप बोलाल अगं इथे कोण अरे ती काय दादाची भात शिवला ना बाई आणि ती काय छाता खुशी करून लागोय अनु चल के सायकल घेऊ बिगी सिमरन तो म्हाका आमच्या स्वताच्या जाग्यार कित्याक घालला कितें सांगूंक जाय ते घरांत सांगूंक जायना असलें जातालें पूण क्लॅर बुबी तुलो असलो जागो चड बरो यो बस सांग आमच्या काजराक 1 म्हयनो जालो तुयच आसा म्हज्या बाबाक तुज्या माय बायची चुचूय दिसले ती त्या मोडकुल्या घरांत रावता आनी तूं तर आमगेर कोलासीन जियेता त्याच पासून म्हज्या बाबा तुज्या माय बायक आमच्या घरांत आसलो तरी तुका तांची आडपड जाता लायक तुज्या बायक हार्ट एटॅक येवन तो हॉस्पिटलांत आसलो तूं ताची खबरी वसोंक ना म्हूण काजार जाता म्हूण तुवें तांकां सांगोंक ना हीच व्हड चूक जाली म्हजी सिमरन दूख भोगता नाका तुमचे माय पायपाचें करूंक फावनासलें आमच्या खात्राच्या वेळार हांव हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो चड सिरियस आसलो आयज फकत तुज्या आनी पापाच्या दोळेपणाक लागून तांकां तुमगेर रावपाक आसरो मेवता तांचो बरो परामर्शूय जाता जाणा सिमरन आमचें आदलें घर आतां मोडकें जालां
म्हणटोच हांव चिंतता आपलो सर्विसेक लागतलो आनी बँकेचो एक लोन काडून आमचें घर नव्यान बांदतलो आनी म्हजें माय पाय खुशालची बी दिता तूच रागार जावन बायस करून केलं आनी ताका एकसुली सोडलो सणा जावल्यार माय पाय जावन आसा आमकां देवा सुवातेर देव ती आमचे सगळे आमी फुडें करता म्हाका दिसता तूं म्हाका फोट मारता सिमरन तशें कित्याक उलयता हांवें म्हजे माय पाय पासत कांयच करूंक ना कितें केलां तुवें क्लायंट इंटरव्यूआक तूं गेलो न्हू थंय तुवें फोट मारली आनी ताकाच लागून तुका सर्वीस मेळोंक ना आयज पासून तुजे लागीं सर्वीस ना क्लायंट तुवें तुजे माय पाय कसलें सुटलें हेच दीस पळोवन ताणें तुका इंजिनियर केला पूण आतां जालें तें जालें न्हू सिमरन तितून हांव कितें करूं कांयच करिनाका क्लायंट फकत व्हड जावपाची सपनां सपनयत राव आतां हांव आत्वोगाद जाला आनी हांवें म्हजी प्रॅक्टीस सुरू केल्या आतां तुज्या माय पायचो बरोबस हांव करतलीं कित्याक ती म्हजी माय पाय क्लायंट तुवें तुज्या माय पाय पासून कितें केलें सिमरन रामले खामया तेणी तुला वले ग्लेस डाक ताचे बळे शिकता आणि तो शेत कामदाचो खूप पात्रांव तुझ्या असलं बुद्धवंत मनीस आम्ही अजून पासून पडू म्हणा पात्रांव तो दर येण्याचो जागो आशिल्लो पात्रांव तुवें तो 50 लाख रुपया विकतो घेतला पात्रांव तोच तुवें आता 5 कोटी विकलो पात्रांव तू एकदम खुशाल मनीस पात्रांव तुझे बुद्धी खोल्याच्यो तू म्हजो पीए जाल्ल्यार म्हजो धंदो उदीकूच वाडला तुझे पावल म्हज्या घरांत पडटा म्हजो घरा भाव ग्रेस खायन बोल्ला तुजे लागीं इतली ग्रेस काय आसा की चिंचेची पानां झोडून खबर जाय ती ग्रेस काय केन्नाच सोंपची ना वाह पात्रांव वाह तू इतलो ग्रेस आसा न्हय तुजी आस वाडत वाडत वता पात्रांव केन्नाच तामून उपकार ना हेच म्हाका खूप आवडटी पात्रांव हातून म्हाका 10% मेळटी लेस चेंज द गेम सपाट कितें जाणाय तितलो उमेदीन सो पात्रांव गुड न्यूज आसा पात्रांव गुड न्यूज हय पात्रांव हांव गोंयकार जाली बरें जालें माझे नाव हांवें क्रिस्तांव भाशेंत केली बस सप्पा दोडा मने आशिल्ले ते पात्रांव बस देव डिसोजा जाली पात्रांव हे बरे पात्रांव सगळी ओरिजिनल डॉक्युमेंट वा वा बस सप्पा तू आतां आमचो खास गोंयकार जालो दादा म्हाका परिस्थिती भिरांत ना जे तुझे मनीस ते सगळे आता म्हजेच मनीस हय पात्रांव म्हजे मनीस ते तुझे मनीस बाबा ते म्हाका आपण धाडलो ना वयतलाय बाबा तुका हांवें पांयची स्टेप पेपराची सिग्नेचर घेवन सांगली घेतली तुवें ना पापा म्हाका भेडूच मेळोंक ना कितें भेट मेळोंक लाय बाबा आमची कामां सांगताय हांवें तुजे मांय पांय काडून त्या घरांत दवरल्या बरें बरें न्हेसो बरी बरी जेवणां रासाराणीचो मान हांवें तांकां दिला आनी हांवूय जाल्यार तजवीज करता की तांच्या घर बाटाची कागदां तुज्या नांवार करूं तूं कितें काय वेळ काडटा बाबा चल चोर भितर वच आनी आतां ताची सिग्नेचर घेवन चल बरें बाबा आयजूच काम सांगलें हांव भितर वचून कागदां घेवन चल बाबा
कुशळकाय खरें तुमच्या आस्ती ह्या घराक एक बोट दे. बाय तुवें आमकां ह्या घरान खूब खूब खुशाल दवरल्या. ते व्हडलें जेवण आमकां खंय मेवतालें. तुमी दोगांय आमची खूब चिंता करता. जाणा बाय रागाच्या बारान हांवें तुका घरांतलो भायर काडलो. खबर आसा म्हाका पूण ताणें तुमकां भोगशिल्ली. आतां ती सगळी खबर तुमी सोडात. हांवें तुमच्या खातीर स्पेशल जेवण रांदलां. तुम्ही आमच्या बरोबर जेवण माय हांव आनी क्लायंट बरोबर जेवतली. तुमी आमचे वडिलांक पळयलो ना. पयला कितलो बरो तेजो स्वभाव. बाय तूं आमची कितली मोगान सेवा करता. देव तुजेर बेसांव घालो. बाय क्लायबा दाखयता. बरें बाय तो भितर रेस्ट घेत आसतलो. तुमचे बरोबर बसन रागवायची उतरां आयकून म्हाका बाग. बाय म्हाका घरा वचूंक जाय आसलो. म्हाका खूब खूब हुस्को जाला म्हज्या शेताचो भाटाचो म्हज्या शेजाऱ्यांचो आनी तसलोच आमचो मार्टीन बाबा. हाय तूं कांयच टेन्शन घेयनाका. पापान सांगलां तूं बरो जायसर हांगासर सुसेगाद राव म्हूण. आनी हांव आसतना तुमकां कांयच उणें जावंक दिवची ना. आनी मार्टीन आतां फोनार तुमची खबर घेयत आसता. तो बरो आसा. बरें बाय उगडासान म्हाजोय रेकाद दिता. हांव कित्याक रेकाद दिवं. तूंच ताची खबर घे. राव हांव तुका फोन लावन दिता. त्या पयलीं तुमी जिरात. हाय हांव तुजी मेडिसिन्स घेवन रोखडीच आयली. पळयलाय आमचे पुता बरोच ताका आमचो कितलो मोय पास पळयतो. आनी हातून आयज आमचे सुनील म्हाका नवी साडी दिली. खूब सुंदर दिसता. पूण म्हारग आसतली रे ती. बरें आनी ना गमता ती पळय म्हाकाय जोडया दिली. तशीच एक पॅन्ट आनी एक शर्ट. कितलो बरो ताजो स्वभाव. अरे आतां तर ह्या बंगल्यान एक राणी आनी राजा कशें जेवप जाणाचो आख्खी गांवांतली सर्वीस करून सिरवीदोरां आनी ते गोड राखून चौकीदार असली आनी आमकां सूख खंय मेवतलें. म्हाका हें घर हांव केलेले भशेन दिसता. हे 4 वंटी भितर हांव फुगार जालेले भशेन म्हाका जाता. हे व्हडले बंगल्यार रावलेले परस म्हाजें तें धाकटेंच घर बरें आसलें. काय बरें म्हाजें धाकटेंच व्हडो शीतल वारो. पांचवें 4 म्हजें शेत. लांब लांब माड म्हज्या बांदार. अशीच म्हाजी शेजाऱ्या आनी मार्टीन बाब. घराया आमी घराया. पयलीं तूं उदक पिये मातसो सुसेगाद जा पळय. म्हाका सिमरनाच्या पापाची वाग बरी लागना. अकस्मात आमची इतली दया माया कित्याक. अरे ते सिमरनाच्या पापाचे सोड. आमच्या पुताचेर विश्वास ना तुका. आमची सोन तोर एक बंगारासारखी मुली. ताजेर तोरी विश्वास दवर. तूं सांगता तें सारकें. तेकाच लागून आमी हिंगा पावले ना. हय माय कितें जालां. सगळो चिंतनांनी घुसपावला असो. असो तुका चिंतनांनी पळयत जाल्यार न्हू आमचे काळीज दुखता. तुजे पासून आमी कितले त्याग केले आनी कितें केलें जाय. कांयच ना माय कांयच ना. तूं जाणा सिमरनाचो पापा म्हणटालो की आमच्या आदले घर आतां मोडकें जाला म्हणून. तो तुवें आमकां एक नवो भोवनो बांदून दिवंक शकतालो. मागीर आमी थंयसर वचून हुशारकायेन रावची. इतलेंच रे बाबा. म्हाका दिसलो तुजे माथ्यार कसलो तरी पेस पडला म्हणून. बाबा सगल्यांची बरेपण आसा न्हू. तुवें आमची कसली साड पडना. आमचो तुका सगळो तेंको आसा. पूण बाय म्हाका न्हू ह्या स्टॅम्प पेपराचेर तुजी सायन जाय आसली.
स्टॅम्प पेपराचेर सायन वयता आनी कित्याक रे बाबा हाय पळय तुजी तर भलायकी ह्या दिसांनी बरी ना म्हणटोच म्हाका तुजी पावर ऑफ अटॉर्नी जाय आसली